विधानसभा वेंचणुके पयलीं राज्य वेंचणूक आयोगान 11 नगरपालिकांच्यो वेंचणुको घेवन 4 जानेवारी मेरेन निकाल जाहीर करचो असो आदेश मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान दिला। ह्या आदेशाक आमी येवकार दितात। न्यायालयान पालिका वेंचणूक घेवपाक सरकाराक भाग पाडला अशें काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकर सांगता। भाजप खंयच्याय वेंचणुकेक वचपाक भितात कारण तांणी गोंयकारांचेर अन्याय अत्याचार आनी गोंयकारांक लुटल्यात अशें चोडणकराचें म्हणणें। आयकात। कालची जी हायकोर्टाची ऑर्डर जाल्ली आसा त्या हायकोर्टाचे ऑर्डरीचेर आमी वेलकम करतात की म्युनिसिपालिटी इलेक्शन हे सरकाराक करपाक भाग पडला। हितूंतल्यान दोन इशू कन्क्लुजन जाता। पयलो इशू जो आमी कन्विन्स आसात सामके आनी गोंयकारूय कन्विन्स आसात की बीजेपी पार्टी ही खंयच्याच इलेक्शनाक वचपाक भिता। असेंब्ली इलेक्शनाच्या पयलीं खंयचेंय इलेक्शन फेस करपाक भिता कारण हेणी गोंयकारांचेर अन्याय केल्लो आसा, गोंयकारांचेर अत्याचार केल्लो आसा, गोंयकारांक लुटलेले आसा। कॅश फॉर जॉब, ड्रग्स, अनएम्प्लॉयमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, म्हारगाय हांचेर लोक हेंचेर विटलेले आसात आनी हेंकां कापस्ताद जायना खंयचेच इलेक्शन फेस करपाक। फोंडाचे बाय इलेक्शन कमिशना कडेन सेटिंग करून हांणी सारको त्या टायमा भितर अनाउन्स केला आनी हांकां खबर आशिल्लें की ते इलेक्शन स्टे करतले, त्यांचेच मनीस वयतात ते इलेक्शन स्टे करतात आनी तांकां खबर आशिल्लें हें इलेक्शन ते हरतात आनी त्या खातीर तेणी फोंडा बाय इलेक्शन कमिशनाक बरोबर घेवन ते तेणी कॅन्सल करून उडयलें। म्हणजे कशें करून डेमोक्रेसीची थट्टा करतात हें तेतूंतल्यान क्लियर जाता। सो एक तर ते म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाकूय ते हरतले मेन इलेक्शनाच्या पयलीं, म्हणजे फायनलीच्या पयलीं आनी खंयचीच तांकां एग्जाम दिवपाक नाका। ते एग्जामीक फेल जातले म्हणून तांकां खबर आसा। मेन फायनलीक चड हरतले, चड सिटांनी ते हरतले हो तांकां भंय आसा। ना तर ते आपली दादागिरी करतात। क्रूड मेजॉरिटी पार्लमेंटाक अशें तांकां दिसता, क्रूड असेंब्लीक मेजॉरिटी आसा म्हणून ते कितेंय करपाक शकतात। तांकां कॉन्स्टिट्यूशन लागना, तांकां कायदो लागना, कायद्यांत खंयच प्रोविजन नाशिल्ली की हे इलेक्शन कॅन्सल करून म्युनिसिपालिटीक एडमिनिस्ट्रेटर घालप। कायद्यान सगळ्यांक खबर आशिल्लें 5 वर्सांनी इलेक्शन जातलें हेजो टायम टेबल सगळ्यांक खबर आसता। 5 वर्सांनी असेंब्ली इलेक्शन जाता तेजो टायम टेबल खबर आसता। 5 वर्सांनी लोकसभेची इलेक्शन जाता हेजो टायम टेबल खबर आसता। राज्यसभेची इलेक्शन केन्ना ड्यू आसता तें खबर आसता। जिल्हा पंचायती इलेक्शन केन्ना तेंच खबर आसता। म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन जातलें म्हणून हें सगळ्यांक खबर आशिल्लें, एडमिनिस्ट्रेशनाक, इलेक्शन कमिशनाक, बीजेपीक आनी सरकाराक। तरी आसतना तेणी हें इलेक्शन कॅन्सल केलें कारण ते भिताले। म्हणजे तांकां कायदो लागना, तांकां कॉन्स्टिट्यूशन लागना। दे थिंक दे आर अबाव कॉन्स्टिट्यूशन। सो वी वेलकम द डिसिजन आनी म्हाका खात्री आसा ह्या इलेक्शनाक बीजेपीचो प्रत्येक कॅन्डिडेटाक हरोवपाक गोंयची जनता मुखार सरतली।